स्पीकर सर, जेन्ना आमी WR डिपार्टमेंट म्हणटा, WR डिपार्टमेंट खूब गरजेचें आनी खूब इम्पॉर्टंट डिपार्टमेंट, कित्याक उदकाचो जो सोर्स आसा हो WR डिपार्टमेंटाच्या थ्रू आमकां येता. आनी म्हादय सारको खूब गरजेचो विशय जो आसा तो आयज WR डिपार्टमेंट हँडल करता. स्पीकर सर, हेज पर द डिपार्टमेंट हें जें फंक्शन आनी रिस्पॉन्सिबिलिटी जी आसपाक जाय आनी डिपार्टमेंटान खूब तरेची जी रिस्पॉन्सिबिलिटी घेवपाक जाय ती खूब लॅप्सीस जाल्ली आसा, डिपार्टमेंट लॅप्स जाल्या. सो हें जें डिपार्टमेंट आसा तितून इरिगेशन प्रोजेक्ट, फ्लड कंट्रोल, एंटी सॉयल इरोजन, एंटी लँड स्लायड्स, ड्रेनेज स्किम्स एक्सेट्रा ह्यो सगल्यो प्रोविजन्स आसा ह्या डिपार्टमेंटान. स्पीकर सर, पयलू म्हणजे जे खूब गरजेचें म्हणटा तें आमचें रेन वॉटर हार्वेस्टिंग. तें उदक जें आसा तें दर्यान वयता जावं आमच्या न्हंयेनी वयता तें हार्वेस्टिंग करपाक लागून जो प्रोजेक्ट आमी एवरी टायम म्हणटा, डिपार्टमेंट एवरी टायम म्हणटा की आमी रेन वॉटर हार्वेस्टिंगाक लागून खूब कितें कितें करता आनी अवेबिलिटी ऑफ वॉटर जी PWDक दिवपाक जाय, उदक जें PWDक सप्लाय करपाक जाय तें आमचे WRD डिपार्टमेंट करून घेता. आनी तितून स्पीकर सर सांगपाक सोदता की रूफ टॉप रेन वॉटर हार्वेस्टिंग पॉलिसी ही 2008 ते 2009 ह्या सरकारान हाडलेली. पण ती जी पॉलिसी आसा ते पॉलिसीचें जें इम्प्लिमेंटेशन आसा तें इम्प्लिमेंटेशन जाल्लें ना. कित्याक जाल्लें ना? कित्याक एवरी टायम सरकार सांगता की थ्रू दीस पॉलिसी आमी रेजिडेन्शियल कॉम्प्लेक्स आसा जावं आमचे बिल्डिंग्स आसा, गव्हर्मेंट बिल्डिंग्स आसा, स्कूल्स आसा, हॉटेल्स आसा, हांकां सगल्यांक हो प्रोजेक्ट करपाक दितले आनी सबसिडी प्रोवायड करतली. हांव स्पीकर सर सांगपाक सोदता ह्या वर्साचो जो बजेट आसा त्या बजेटान एलोकेशन जें करपाक जाय आसलें ह्या पर्टिक्युलर हेडाक तेका फक्त झिरो दवरिल्लें आसा, म्हटल्यार कांयच ना. सो सरकार कसो प्रमोट करतलो हो जो रूफ टॉप वॉटर हार्वेस्टिंग आसा तें सरकार कशें प्रमोट करतलो? हो एक फेलियर जावन आसा स्पीकर सर. स्पीकर सर, तशेंच दुसरो जो आमचो आसा तो म्हणजे पंपींग स्कीम. स्पीकर सर, पंपींग स्कीम इन मायनींग एरिया हेका स्पीकर सर जो बजेट दवरिला एलोकेट केल्लो आसा तो 10 करोड केल्लो आसा. स्पीकर सर, तुमी पळयता आसतले 70 सारके एरियेन खुबशे जे मायनींग एरिया आसा तितून पिसुल्ले सारके गांवांत खुबशे मायनींग पिट्स आसा आनी ह्या मायनींग पिट्सान स्पीकर सर खुबशे उदक आसा सांठोवन उरलेलें आसा आनी तें उदक खरें म्हटल्यार यूज जावपाक जाय आसलें, मात तेजें अनयुटिलायज्ड उदक आसा, अजून पर्यंत तें युटिलायज करिना. हांव स्पीकर सर तुमकां सांगपाक सोदता आयज 70च्या गांवांत 70च्या कितल्याश्या गांवांनी सारकें उदक मेळना, तांकां टँकरांनी उदक हाडचें पडटा, उदक पासून सारकें येना आनी ताका लागून PWDच्या ऑफिसांनी 70च्या गांवचे लोक जे आसा ते मोर्चा घेवन वयता आनी हेज्या फुड्यान हेज्याकून चड जातले कित्याक अजून पर्यंत तांकां उदक ज्या तरेन मेळपाक जाय तें मेळना. स्पीकर सर, तुमकां एक उदाहरण दिवपाक सोदता. 70चो एक गांव पिसुल्ले गांवांत 1400 इंटू 900 मिटर एंड जो तेजो डेप्थ आसा तो 100 बाय 150 मिटर्स आसा आनी तितून स्पीकर सर अरावंड 100 to 150 मिलियन क्युबिक मिटर उदक स्टोर जाल्लें आसा. म्हटल्यार इतलें उदक जे एक मायनींग पिटान स्टोर जाल्लें आसा आनी हें अनयुटिलायज आसा, म्हटल्यार यूजूच करिना. स्पीकर सर, हांव मागता डिपार्टमेंटा कडेन की असले जे हें आसा ते यूज करचे, मात यूज जावंक ना, हेच्या पयलूय जावंक ना, आतां हांव नकळो कितें जातलें तें, कित्याक जो हें फंड एलोकेशन आसा हें एक पिटाचें सांगता. स्पीकर सर, अशें कितलेशे आनीक पीट आसतले, बट 10 करोडान हें सगळें जातलें. फाल्यां PWDक आमी उदक सप्लाय करपाक शकतले थ्रू WR डिपार्टमेंट, हो एक व्हडलो क्वेश्चन मार्क आसा. स्पीकर सर, फुडें आमी जेन्ना पळयता आमचो जो गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया आसा 1982 प्रिपेर्ड अ रिपोर्ट, एक रिपोर्ट तयार केलो आनी त्या रिपोर्टान स्पीकर सर रिपोर्ट ऑफ द टास्क फोर्स ऑफ इको डेव्हलपमेंट प्लॅन फॉर गोवा हो एक रिपोर्ट तयार केल्लो आनी त्या रिपोर्टान क्लियर कट सांगलेलें आसा स्पीकर सर की 80% जो हें जाल्या 80% जे प्रोजेक्ट त्या टायमार केल्ले की खुबशे प्रोजेक्ट आसले, आयज ते प्रोजेक्ट अजून पर्यंत जाल्ले ना. हांव नकळो कित्याक लागून जावंक ना, कित्याक 80% प्रोजेक्ट पेंडींग उरल्या. हे डिपार्टमेंटान लक्ष घेवपाक जाय आनी इम्प्लिमेंटेशनूच करूं ना त्या प्रोजेक्टांची आनी तेकाच लागून आयज आमकां कितलोश्यो वॉटर स्कॅरसिटी जी प्रॉब्लेम जाता हेकाच लागून जाता. आनी समज हे सगळे प्रोजेक्ट सारके जाग्यार पडलेले नाल्यार आमकां हो प्रॉब्लेम जावचे नासले आनी येदो व्हडलो म्हादयचो इश्यू आयज इतले आयज लोक सारके भियाल्ले आसात. तुमकां खबर आसा की कितलो भितरल्यान गांवांनी उदक सारकें मेळना तेन्ना टेन्शन जाता. एक आमदारान सांगलें की वॉटर वॉर जावपाक शकता, कित्याक फुडलो जो वॉर जातलो तो उदकाक लागून जातलो आनी ही खरी गोश्ट आसा, फुडें जावपाक शकता आनी हेजी जी दखल आसा हे डिपार्टमेंटान घेवपाक जाय आनी जाता तितले बेगीन हे जे प्रोजेक्ट आसा 80% जे प्रोजेक्ट उरलेले इम्प्लिमेंटेशन ते करून घेवपाक जाय. स्पीकर सर, फुडें आमी पळयता आसतना आमचो जो गोवा स्टेट वॉटर पॉलिसी 2021 ही एडॉप्ट आनी नोटिफाय जाली. स्पीकर सर, ही नोटिफाय जाली खरी पूण तेजें इम्प्लिमेंटेशन जें जावपाक जाल्लें तें अजून पर्यंत सारकें जाल्लें ना.
स्पीकर सर, assessment आणि impact of climate change on rainfall and river flow regime हे अजून पर्यंत जाल्लें ना. आणि जो उदकाक लागून आतां तुमी पळयता आसतले हे फावट पावस लेट पडला आणि पावस लेट पडला म्हणजे फुडेंय जावपाक शकता. आमी नेवो न्हू, फुडें सेम पावस कमी पडोंक शकता, चड पडोंक शकता. सो तेका लागून आमकां प्रिपेर्ड आसपाक जाय. आयज कितलेशे शेतकार आसा, शेतकारांक कितलोसो लॉस जाल्लो आसा, उदक चड जाल्लें आसा. सो हें जें आसा, उदक कशें आमी सांठयतले, उदकाचो यूज कसो करतले आनी उदक कशें वॉटर स्कॅर्सिटी आसा ती कशी आमी हें करतले, तेका लागून हें एसेसमेंट आसलें. बट हें एसेसमेंट पासून जाल्लें ना. क्लायमेट चेंजाक लागून पासून आजून पर्यंत जो आमकां मॅनेजमेंट करपाक जाय तें आजून पर्यंत केल्लें ना. तशेंच खाजनाक लागून, खाजन शेतीचे आमी खूब फावट उलयले, हांव पासून खूब फावट उलयले, हेजे पयलू रेजोल्युशन पासून घातलेले, पण ते रेजोल्युशन पासून मानून घेवंक ना. खाजनाक लागून पासून जे मॅनेजमेंट सिस्टम जो थ्रू WRDन जावपाक जाय ती पासून आजून पर्यंत जाल्ली ना. आनी तेका लागून खूब कडेन खाजनाक इश्यू जाता, बुडोवन वयता, जावं प्रॉब्लेम जाल्ले आसा. सो हेका लागून डिपार्टमेंटान तें काम करपाक जाय. तशेंच ग्रावंड वॉटर, आतां गोंयभरान तुमी पळयता आसतले ग्रावंड वॉटर. आमी एक रिपोर्ट आसा लोकसभाचो, एक LAQ आसा, लोकसभाच्या LAQन मेन्शन केल्लें आसा की गोवा हॅज द हायस्ट प्रॉस्पेरेशन ऑफ वेल्स विथ डिक्लायन वॉटर लेवल. म्हटल्यार जे बांयचे लेवल आसा तो सगळ्यांकून कमी जाल्लो आसा आख्ख्या इंडियेच्या हितून, म्हणजे पर्संटेज वायज 85% सुमार जाल्ले आसा, 85% कमी जाल्लो आसा ग्रावंड वॉटर. सो हो सारको अलार्मींग सिच्युएशन आसा. समज अशें जालें नाल्यार फुडें आमचो ग्रावंड वॉटर उरतलो काय कितें. आयज कितें जाल्लें आसा, आयज तुमी पळयता आसतले व्हडले व्हडले आमचे दोंगरांचेर, प्लॅटोचेर आतां कन्स्ट्रक्शन जाता, आनी तें कन्स्ट्रक्शन मेगा कन्स्ट्रक्शन जाता, तांकां बोरवेल बांदता, इनलिगल बोरवेल बांदता. थोडे हांव नको परमिशन घेता, मात चडशे जाण आसता ते इनलिगल बोरवेल बांदता आनी ते यूज करता उदक. आनी तितून कितें जाता, तितून सकयल्ले जे ग्रावंड वॉटर आसा, सकयल्ली जे गांव आसा तांकां उदक, जे बांयो बसून आसा, केन्ना ना नाल्यार बांयचे तर आमी उदक यूज करपाक शकता, मात तें करूंक मेळना, कित्याक उदक बंद जाता. हांव फॉर एग्जाम्पल कदंबा प्लॅटो आमकां लागता, आनी सकयल्ले जे आमचे गांव आदोसी, मंडूर, नेवरा हे जे गांव आसा, ह्या गांवांक आयज जे बांयो आसा त्यो रोखड्योच सुकता. पयलू अशें जायनासलें, कित्याक कदंबा प्लॅटोर कितलेशे बोरवेल्स जाल्ले आसा आनी हेजेर ट्रेसिंग करपाक जाय डिपार्टमेंटांनी. तशेंच जेन्ना हिल कटींग करता, लँडस्लायड जाता. आतां लँडस्लायड जाले तितून आमचे जे हिल्स आसा, हिल्स डिस्ट्रॉय जाता. आनी जो एक्विफायर आसा, जे उदकाचे खूब कडेन उदकाचे एक्विफायर्स आसा, हे डॅमेज जाता. आनी तेजेर पासून आजून पर्यंत डिपार्टमेंटान कांय ट्रेसिंग केल्ली ना. सो डिपार्टमेंटान हेजेर काम करपाची गरज आसा. आमी जेन्ना पळयलें की हांगा गोंयान आतां खुबशे टँकर वाडलेले आसा, टँकर चड जाल्ले आसा. पयलू अशे टँकर दिसनासले, आतां प्रत्येक कडेन टँकर दिसता. आनी टँकरांतल्यान उदक खंयच्यान हाडटा, ह्या बांयचे हाडटा, बांयचेच उदक हाडटा. आनी बांयचे जितलें उदक आमी पंपींग करतले तितलें ग्रावंड वॉटर कमी जायत रावतलो. सो डिपार्टमेंटान हेजेर लक्ष दिवपाक जाय, कित्याक अशें समज जालें नाल्यार फुडें आमकां तें बांयचे पासून उदक मेळटा पिवपाक, तें पासून मेळपाचें ना. स्पीकर सर, आनीक स्पीकर सर सांगपाक सोदता तें म्हणजे युटिलायझेशन एवेलेबिलिटी ऑफ वॉटर. हो जो डेटा आसा हो सद्याक डिपार्टमेंटा कडेन मात्तूय डेटा ना. आनी हेजो मायक्रो लेवल डेटा एवेलेबिलिटी ही ना. हो आमकां हो जो रिप्लाय आसा तो प्रवीण आल्लेकरान जे LAQ घातलेली, की तेंची कॉन्स्टिट्युएन्सीची घातलेली ती की मायक्रो लेवल उदकाचो डेटा आसा काय ना. सो क्लियर कट डिपार्टमेंटान सांगला की आमचे कडेन तो डेटा ना म्हणून. सो हो डिपार्टमेंट जो आसा तो कित्याक लागून आसा, हें काम करपाक जाय, ऑफिसरांनी हें काम करपाक जाय, इंजिनियरांनी हें काम करपाक जाय आनी हो डेटा एवेलेबल करपाक जाय. कित्याक फुडें जेन्ना आमी वयता जे वॉर जातले ते उदकाक लागून जातले म्हणटा, नाल्यार हो डेटा कित्याक लागून ना, हो खूब गरजेचो आसा आनी हो डिपार्टमेंटान एवेलेबल करून दिवपाक जाय फुडल्या काळान. स्पीकर सर, एज पर गोवा इरिगेशन एक्ट, ह्या एक्टाच्या अंडर कॅनल ऑफिसर आसता. स्पीकर सर, कॅनल ऑफिसर आसता तेंचें कितें काम आसता की ऑब्स्ट्रक्शन कितें जाता जो कॅनलाक लागून, जावं उदकाचो फ्लो आसा तो तेका ऑब्स्ट्रक्शन जाता नाल्यार तेजेर एक्शन घेवपाक जाय. मात हे ऑफिसर आसा स्पीकर सर, ते एक्शन घेयना. आयज खूब कडेन अशें जाल्लें आसा खंय उदकाचो जो फ्लो आसा तो ब्लॉक जाता आनी तो उदक फ्लो जायना आनी तेका लागून उदकाची स्कॅर्सिटी जाता. सो हेका लागून स्पीकर सर, ह्या ऑफिसरांनी आपणाचें काम टायम टू टायम करपाक जाय आनी अशें जे फ्लो आसा ते क्लियर करपाक जाय. स्पीकर सर, फुडें हांव मुद्दम सांगूंक सोदता तें म्हणजे वॉटर हार्वेस्टिंग स्कीम. वॉटर हार्वेस्टिंग स्किमीक फक्त 50 लाख बजेट एलोकेट केल्लें आसा ह्या वर्सा. स्पीकर सर, आमी खूब जाण हांगातले आमदार उलयले वॉटर हार्वेस्टिंगाचेर, बट जेन्ना आमी वॉटर हार्वेस्टिंगाचेर उलयता 50 लाखान कितले कर जातात. ह्या स्किमीन कितें आसता की पॉण्ड्स जे आसा, आमचे जे बारीकशे पॉण्ड्स आसा, जावं आमचे
टँक्स आसा ह्यो स्ट्रक्चर बांदपाक लागून तांकां सबसिडीज प्रोवायड करता. सो समज हांगा सबसिडीज अवेल करपाक समज पयशेच ना नाल्यार कश्यो सबसिडी मेळटले. आमकां हें प्रमोट करपाक जाय आनी हो खूब गरजेचें आसा आतांच्या काळान की वॉटर हार्वेस्टिंग आमी करपाक लागून. स्पिकर सर, हांव तुमकां आमचे जे सानंद्रे मतदारसंघान जे प्रोजेक्ट पेंडींग प्रोजेक्ट आसा हेजे बाबतीन थोडे ब्रीफ करूंक सोदता. स्पिकर सर, खुबशे प्रोजेक्ट आसा ते खूब वर्सां जालीं, म्हटल्यार हांव येवच्या पयलू पासून हे प्रोजेक्ट पेंडिंगूच आसा, अजून पर्यंत जायना. आनी WRD मिनिस्टरा कडेन हेच्या पयलीं डिस्कस केल्ले आसा, तशेंच बाकीच्यो जे CE आसा तेंचे कडेन डिस्कस केल्ले आसा. फर्स्ट तुमकां स्पिकर सर सांगपाक सोदता तो म्हणजे भाटीम लेक ब्युटिफिकेशन प्रोजेक्ट. हांव नगो कित्याक कसल्या कारणाक लागून तो पेंडींग उरला आनी तो पास जावन येयल्लो आतां अजून पर्यंत तेजी अपडेट कांयच ना. तसोच सुर्लाबाट लेक ब्युटिफिकेशनाक लागून आमी सांगलेलें, तेजे अजून कांयच अपडेट आमकां मेळिल्ली ना. तशेंच इम्प्रुवमेंट ऑफ नल्ला फ्रॉम पंप हाऊस टू श्री पुंडलीक शिरोडकर हाऊस एट गोवाली मौला. स्पिकर सर, हेका ऑलमोस्ट म्हाका दिसता 15 वर्सां जालीं. हें रिकास्टिंग जाता, टेंडर जाता, रिकास्टिंग जाता, सगळें कंटिन्युअस चालूच आसा. सो हांव नगो कित्याक लागून पेंडींग उरलेलें आसा. इम्प्रुवमेंट ऑफ नल्ला बिहायंड सांत आंद्रे चर्च इन विलेज पंचायत गोवा वेल्या, हेंय पेंडींग उरलेलें आसा. स्पिकर सर, एंटी सॉयल इरोजन वॉल ऑपोजीट श्री सगून कणकोणकर हाऊस एट नावशी इन विलेज पंचायत कुरका. स्पिकर सर, ही एंटी इरोजन वॉल आसा, सॉयल इरोजन वॉल आसा, ती वॉल हांव खूब वर्सां जालीं, 10 वर्सां तरी जातली स्पिकर सर. आनी थंय आतां कॉलॅप्स जाता, ल्हव करून सायडीची दड वयता आनी तीय फायल अशीच जाता, परत परत वयता परत येता, वयता परत येता. स्पिकर सर, हें जे इम्पॉर्टंट काम आसा तें टायम टू टायम जावपाक जाय. स्पिकर सर, इम्प्रुवमेंट ऑफ नल्ला बिहायंड सांत आंद्रे एंड्रू चर्च इन गोवा वेल्या, एंटी सॉयल इरोजन वॉल नियर Rodriguez House at Dandi in Agasaim, anti soil erosion wall near Sant Matthews Manas in at Palem, Adosim. Speaker sir, urgent repair to Tar Khazan Ban at Mercurim in Agasaim, construction of ban near Jagdamba Sashti Shantadurga, Dongrim, improvement of ban at Talpachi Manas at Dondebat in Neura, improvement of ban on the right hand side of Mercurim Ogrand in village panchayat Agasaim. आनी आमी स्पिकर सर थोडे डिमांड केल्ले की आमच्या खाजनाक लागून खाजन रिवायव करपाक लागून थोडे बांद जाय म्हणून. सो आमकां मिनिस्टरान एश्युरन्स दिल्लें की 2 आपूण बांद प्रायोरिटीचेर घेतलो म्हणून. सो तितून आमी एक सांगलेलो तो म्हणजे नेवरा बांद म्हणून, तेजी म्हाका अजून पर्यंत तेजें कांयच जाल्लें ना. नेवरा इंटरनल बांद. दुसरो सांगलेलो स्पिकर सर तो म्हणजे शिरगांव पालेमाचो एक एक्सटर्नल बांद आसा आनी ताका लागून थंय फ्लडींग जाता. आतां तो घेता म्हणून सांगलेलो प्रायोरिटीचेर. अजून पर्यंत तेजी अपडेट सारकी ना, प्रपोजल गेल्लो आसा म्हणटा. सो वी आर वेटिंग फॉर एनालिसीस, बट तें बेगांच्या बेगान जावचें ही म्हाजी मागणी आसा स्पिकर सर. कित्याक जितलो डिले जातलो तितलो आमकां आमच्या जे लोकांक त्रास जातले. स्पिकर सर, तशेंच जेन्ना WRD डिपार्टमेंटाचे आमी पळयता म्हणजे कुचेली स्प्रिंग आसा स्पिकर सर, कुचेली स्प्रिंग ती पोल्युटेड आसा. हेच्या पयलीं आमी कंप्लेन केल्या. इनलिगल ज्यो स्क्रॅपयार्ड्स जावं स्लम्स आसा तेंची सगळी सिवेज आसा ते स्प्रिंगान वयता, थंयच्यान जें उदक आसा तें न्हंयन वयता. आयज थंय कितें जाता, गणेश आतां चवथ येवपाचें आसा, गणपती थंय विसर्जन करता. स्पिकर सर, हेजेर एक्शन जाता तितले बेगीन घेवपाक जाय आनी मिनिस्टरान दखल घेवपाक जाय. स्पिकर सर, WRD डिपार्टमेंटान हेच्या पयलू वेकन्सीज काडलेल्यो, 190 पोस्ट काडलेले. हांव नगो कित्याक लागून इलेक्शनाच्या पयलू ते पोस्ट काडलेले, तेजे नंतर तेजी एग्जाम बीन सगळी जाली. एग्जामिनेशन हेल्ड ऑन डिसेंबर 21 आनी एग्जामिनेशन टोटल प्रोसेस कंप्लीट जालो. रिजल्ट आवट जालो 6/1/2022 रिजल्ट आवट जालो. बट अजून पर्यंत ते वेकन्सीज अजून पर्यंत घेतलेले ना. कित्याक लागून घेवंक ना हें आमकां मिनिस्टरान सांगचें मातशें. स्पिकर सर, लास्ट जेन्ना आमी पळयता तेन्ना थोडे जे इम्प्लिमेंटेशन जे डिपार्टमेंटान करूंक ना, हें CEG रिपोर्टान एज पर CEG रिपोर्ट हें सांगलेलें आसा. सो हें हांव थोडे मेन्शन करता स्पिकर सर. मिसमॅनेजमेंट ऑफ रिहॅबिलिटेशन ऑफ प्रोजेक्ट इफेक्टेड पर्सन्स ऑफ SIP. स्पिकर सर, हांकां अजून पासून थोडे 72 कितें उरलेले आसा खंय अजून पर्यंत एज पर रिपोर्ट. सो हें कितें जालें आतां, हांकां फुडें कशें रिहॅबिलिटेशन कितें प्रोसेस 400 स्क्वेअर मिटर प्लॉट कितें दिवपाचें आसा म्हणटा तो अजून पर्यंत जाल्लें ना. स्पिकर सर, इरेग्युलरिटीज ऑफ इन प्रोवायडींग एनिमिनिटीज तांकां दिवपाक लागून लॅक ऑफ कोऑर्डिनेशन टू प्रोवायड ड्रिंकींग वॉटर बिटवीन PWD एंड WRD हें क्लियर कट. स्पिकर सर, हें क्लियर कट CEG रिपोर्टान सांगलेलें आसा की कोऑर्डिनेशन सारकें ना म्हणून WRDचें जावं PWDचें. कित्याक स्पिकर सर, एक हें आसा म्हण आसा की आमी जो उदक आसा आमकां जाय तितलेंच खावपाचें, म्हटल्यार मेळटा तितलें खावपाचें. सो आतां अशें जाल्लें आसा की मेळटा तितलें खावपाचें कशें जातलें, मेळत ना, उदकूच येयना सारकें.
सो जेन्ना WRD डिपार्टमेंटान हें लेटरां करपाक जाय सगळ्या डिपार्टमेंटाक PWD TCP डिपार्टमेंटाक की कन्स्ट्रक्शनां वाडत आसा समज अशें चालूच उरलें नाल्यार फुडें आमकां उदकूच मेळची ना सो हें जें कॉर्डिनेशन आसा हें CEGन बसून मेन्शन केल्लें आसा की हें कॉर्डिनेशन सारकें जावपाक जाय म्हणून स्पीकर सर poor efforts to engage the WUA हे एफर्ट्सूय आज तितले जे घालपाचे आसा ते घालूंक ना स्पीकर सर नॉन परफॉर्मन्स ऑन CADA सर्कल्स लॅप्सीस इन मॅन्डेटरी एक्टिविटीज ऑफ WUAs स्पीकर सर तुमकां सांगपाक सोदता जी AGM मिटिंग्स जावपाक जाय त्यो AGM मिटिंग्सूच जावना कितली 15 वर्सां जाली थोडे कडेन तशें आसा इलेक्शन्स जाल्ली ना स्पीकर सर थोड्यो ज्यो सोसायटीज रजिस्टर करपाक जाय त्यो सोसायटीज रजिस्टर केल्ल्यो ना सो हे जितले लॅप्सीस आसा हेजेर डिपार्टमेंटान काम करपाक जाय आनी जाता तितले बेगीन सुटावो हाडपाक जाय स्पीकर सर नॉन डेव्हलपमेंट ऑफ फॅलो लँड just to remind you, your time is almost up. Just 1 minute. Speaker sir, non-development of fallow land and non-functioning command area development board led to poor agriculture development. Speaker sir, due to आयज कितें जाल्लें आसा हो जो बोर्ड आसा हो बोर्ड सारको चलना आयज तेंचें इम्प्लिमेंटेशन सारकें ना सो क्लियर कट CEGन सांगलेलें आसा की इमिजिएट रिवायवल ऑफ कमांड एरिया डेव्हलपमेंट बोर्ड हें जावपाक जाय म्हणून स्पीकर सर हांव मागतां की आमचो जो मिनिस्टर आसा तेंचे कडेन की हें जितलें आमी मेन्शन केल्लें आसा आनी तशेंच CEGच्या रिपोर्टांनी सांगलेलें आसा खुबशे लॅप्सीस सांगलेले आसा ऑलमोस्ट म्हाका दिसता चडश्यो लॅप्सीस WRD मिनिस्टराचे सांगलेले आसा WRD डिपार्टमेंटाचे सांगलेले आसा सो हे फाटल्या वर्सांनी कितें कितें जाल्लें आसा हेजेर लक्ष दिवपाक जाय आनी जें उदक आसा तें उदक आमकां सिस्टमॅटीक मीन टायम टू टायम प्रोवायड करपाक जाय नाल्यार फुडें आमकां खूब प्रॉब्लेम जातली आनी तुमी पळयता आसतले गोंयभरान आयज उदकाचो जो सांठोवणूक आसा ती खूब कमी जाल्ली आसा आयज पयलींच्या भशेन ते करिना ते आतां फुडें आमी करपाक जाय मिनिस्टराक हेज्या पयलीं आमच्या सानंद्रे मतदारसंघान विजीट केल्ली आसा बट विजीट केल्या नंतर जे फुडलें काम जावपाक जाल्लें त्या स्पिडीन जाल्लें ना सो हांव मागता की जाता तितलें आमकां एश्युरन्स जाय की ही सगळीं जी कामां आसा ती टायम टू टायम जातली म्हणून थँक्यू Madam Jennifer. Speaker sir, I rise to support the demands.